बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सुरू करा का पाठो कायल्या मंदिरा तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या का पाठो कायल्या उतर तुझे ऐको जिणी आमची बदलू जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससांची वीज सोडू मंदिरा तुझ्या जमल्या बापाच्या सर्गीच्या तुवे केल्या का पाठो कायल्या. मगळ बाबडीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगसो स्वागत मागता. साद्याकड असो 18वो आयतार आचरण करचे वखदा एका मनाची काळजाची जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भार जल्म दिसाक अर्गार जावन विस्पेटिता एड्रियन मेनेजस फातिमा वडो तांचे येदे बसोत आमी मागया. तशेंच अर्गार जावन विस्पेटिता पॅट्रिक आनी एंजेलिन रोड्रिगस मिलर मायवडो तांचे येदे बसोती मागया. देवादीन एंटनी पिंटो हांचे आत्म्या मिसदिता कुटुंबाचे संदे बैकला मुंबई झेवियर मेंडोन्साचे आत्म्या मिसदिता जेराल्ड आनी ग्रेसी मेंडोन्सा UK तांच्या येदे बसोती विशेष करून संदर्भार आमी मागया. तशेंच आयच्या दिसा म्हजी माय देवादीन जाल्या त्याच्या आत्म्या खातीर विशेष करून संदर्भार आमी मागया. जे कोण मागता बसिलां तांचो उडास काडया तांचे बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या नांव जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो उगडास करया. ह्या दिसा अर्गां बलिदान भेटोवंक एका कुटुंबा बरी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्ताच्या पाटलावदारी जाल्ल्या आमी संवसारीक ग्रेस्तकायेक लब्ध नासतना सर्गींचे ग्रेस्तकायेक लब्धून रावूंक जाय म्हणलो संदेश दिता. आमच्या सालत्या जिवितांत आमचे लागीं आसली ग्रेस्तकाय एकामेका वांटून घेवंक देवा मुखार ग्रेस्त जावन क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. संवसारी ग्रेस्तकाई एकपीचेपण सर्गींची ग्रेस्तकाई तें वर्तेपण म्हणलें सत हेची देवस्तुती आमकां दिता. संवसारी जिवितांत संवसारी ग्रेस्तकाये फाटल्यान दवरनासतना सर्गींच्या ग्रेस्तकायेच्या मोगान ती ग्रेस्तकाय आपणाच्या फाटल्यान दवोवंक जायची कृपी देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समाधान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगड जेजू तुजें उतर सर्गींची ग्रेस्तकाई सोदूंक प्रते रितीन आदार दिता. ह्या उतरांचो तिरस्कार करून आमी तुका दुखयलां. ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिलां. पश्चातापोवन भोगसना मगन म्हणटा सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. आमी स्वार्थी जाल्या आमी अभिलेशी जाल्या संवसारी ग्रेस्तकाये फाटल्यान दवल्या. ह्या मुखांतर तुका न्ही पेल्याक दूख दिलां सौम्या.
पश्चातापोवन बुक्सने मगोन म्हणता हांव क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. संवसारीक क्रिस्त पिशेपण म्हणल्यार संदेश तूं आमकां आयच्या दिसा दिताय, पूण हें पिशेपण म्हूण आमी समजनासतना हिंत वर्तेपण म्हणून ताचे फाटल्यान दवल्या हेरांक आनी पेल्याक तुका दूख दिलां हे मुखांतर आमी पातकां धरलां. पश्चातापोवन भोगसने मगोन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक उचली आणि शांती ताच्या इस्त्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे वागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या साकरांक पाव तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो भयन वागय तुवें आमकां रसल्यांत आनी तूं आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वचप. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन बुद्वंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. हे व्यर्थ आनी एक व्हडो अन्याय. कित्याक सूर्यपोंदा मनशान कश्टान आनी मेहनतीन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस कंती भरीत ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचें लेगून ताचे मतीक समाधान ना. हेय व्यर्थ. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तूं आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तूं आमचो आसरो.
मनशानो पाटी वसा अशे फरमान दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येऊन गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारखी सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी व्हड व्हरताय ताची जिणी एक सोपान कशी सकाळीच्या देसाक जीव जातल्या तणा परी दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता दीस बुडताना ते भावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूच आमचो आसरो. सांत पावलोन कोलोस्सेकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त सांगाता जर तुमी जिवान जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मन दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सोमे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशलयो वडण्यो हुमटून काडा. व्याभिचार आनी स्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी आपस्वात एक तराची बोंब्या पुजा. तुमी पयस करा. एकामेकाक फटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ कर. नवे सैम तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण ओळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनान ग्रेक आनी सुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातलेले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना. क्रिस्त सकडांक, क्रिस्त सकड. देवाचे उतर. देवाचे वडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती बागी सर्गीचें राज्य करेंस तांचें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटी करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या अभिस्वार्थांतावन अलग रावूंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. ही ग्रेस्त मनशाचे बंत एक पावटी उदंड पीक जालें तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो,
हांव कितें करूं? म्हजें पीक दस्तन करूंक म्हाका सुवात पावना. शिकीन तो म्हणलो, हांव हें करतां, म्हजीं कोठारां मोडून घालतां आनी व्हड करून बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, 12 वर्सां पावसें दास्तन केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पी आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा. तर तुवें दास्तन केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयत आपणाकच दिरबी पुंजयतल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावंक नातलेल्यांची. देवाचें उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, मनशाक देवान रचत आसतना जानवरां बरी रचोवंक ना. मगर देवान मनशाक कोणा बरी रचलां? देवा बरी रचलां. कित्याक म्हळ्यार मनशाक देवान आपणाची इल्लीशी जाणवाय दिल्या. ही जाणवायेन देवान कितें मनशान कितें करूंक जाय? हे संवसाराची प्रगती करूंक जाय. संवसाराची प्रगती करूंक जाय आनी सर्गीचें राज आपणावंक जाय. संवसाराची प्रगती अभिवृद्धी करूंक जाय आनी सर्गीचें राज्य आपणावंक जाय. पूण देंस म्हणटा आयचें पयलें वचप उपदेशक ग्रंथांतलें वचप. बोवापूर भायर म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. कारण जो मनीस अणवायन बुदोवनकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला, त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडूंक वचूंक जाय. म्हळ्यार जें कितें एका मनशान आपल्या जाणवायेन बुदवंतकायेन हुशारकायेन वावुरला आनी जोडलां आनी मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. म्हळ्यार संवसाराची अभिवृद्धी करचे दिशेन हे सगळें स्वार्थ सांडून करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार स्पश्ट देवाचें उतर सांगता, ही तुवें जाणवाय फकत सर्गीचें राज्य जोडूंक मात्र वापरूंक जाय. सर्गीचें राज्य मात्र जोडूंक वापरूंक जाय. देखून बुदवंत मनशा विशांत जेजून थोडे कडेन उल्लेख केल्ले आसा. कोण तो बुदवंत मनीस? एक बुदवंत मनीस कितें करता? आपलें घर कडपी सुवातेर बांदता. कित्याक म्हळ्यार वारें येवं दी, आवर येवं दी, वादळ येवं दी, तें कसलोन पडना. आनी एक बुदवंत मनीस कितें करता? तो वचून दिरवें सोदता आनी ताच्या लागीं आसलेल्या जागी चड मोलाचें दिरवें ताका मेळ्ळें जाल्यार तो आपलें आसलेलें सगळें विकता आनी तें दिरवें मोलाक घेता. म्हणजे सर्गीचें राज्य आपणा लागीं आसलेल्या सर्व दिरव्या प्रास वर्तें दिरवें तें आपणोवच्या खातीर आपलेलें सगळें तो सांडटा आनी तें आपणोवच्या दिशेन मेटांक काडटा. तिसऱ्यान तो बुदवंत कांय मनशाच्या विशयांत उल्लेख करता आसतना ताणें म्हणलें आसा, बुदवंत साकोर कोण तो? धनी आपणा कामाचो काडचेर आसा. देखून कितें म्हणटा तो? देखून म्हाका संवसाराक गेल्या उपरांत कामांतल्यान काडल्या उपरांत हांवें जियेसय. देखून तो कितें करता? रिणकारांक आपयता, कितलें देवें बाकी आसा? 100 गुणी गोव 50 म्हण बरें. कितलें देवें बाकी आसा? आनी एकल्याक 100 कुतयो तेल, तें 50 म्हण बरें. कित्याक असली बुदवंत काही वापरल्यांत पळया, वापरल्यांत तो थंय कामांतलो भायर पडल्या उपरांत तो समाजेंत जिवंक शकतलो म्हणलें खात्री ताका आसा. आनी जेजू म्हणटा, कसलो बुदवंत साकोर पड्या, तें तुमी सर्गीचें राज जोडूंक कित्याक वापरनात? संवसारी आस्त जोडूंक, संवसारी ग्रेस्तकाय जोडूंक ह्यो सगळ्यो संगती तुमी वापरतात, पूण सर्गीचें राज्य जोडूंक तुमी कित्याक तें वापरनात? पळया, आयच्या सुवातेंत
जेजू लागीं पळया एकलो मनीस आस्तीचो वांटो मागून गेलो, आस्तीचो वांटो मागून गेलो. म्हज्या भावाक सांग म्हज्या बापायची आस्त वांटे करून दिवंक सांग. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावान हिकमोतेन सगळी आस्त एकल्याच्याच नांवार करून घेतल्या. तो स्वार्थी भाव, ताका सांग म्हाकाय वांटो आसा. हें आधुनीक काळार अशें घडटा. कळ्ळें की आधुनीक काळार घडटा. घरा आसले वा जावंक बरो वा भुरग्यां पैकी हुशार आसले, इल्लेशे क्रिमिनल मायंड आसले, कळ्ळें की स्वार्थी, ते कितें करतात, भावा भयणीक सांगिनासतना, आवयक सांगिनासतना, बापाय मेल्या उपरांत लो हिकमोतेर दस्खत घाल मागीर बँकाचें लोन काडूंक आसा, जाग्याचें कृषीचें लोन काडूंक आसा, हांगा एक एबेट दाम, हांगा एक दस्खत घाल म्हूण सांगून फोर्जरी सायन करना, जागो पुरा आपणाच्या नांवार करना, सांगून जाल्या उपरांत हांगासर उरल्या भावा भयणीक कांय आसना. कांय थोड्या पोटी घरा आशिल्लो भाव बरें गोळटा, पुरा करता, कर धाडटो, पुरा कर, तुज्या नांवार कर, कांय प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें की माडी लाई, बांक काड, बोरवेल काड, पुरा कर, आमकां कांय वांटो नाका. आमकां बाबान मायन काजर करतना बरें भांगर घालां, दूद दिल्या, पुरा दिलां, आतां कांय नाका. कळ्ळें की ताच्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत ताची कृशी बरी रुता जाल्या उपरांत कितें करचें आसा, नोटीस दिवचें आसा लॉयरांतोन. एकलो तो खाताय की इतलें पुरो आसा, पोपळाक 500 रुपया जाल्यात, एकलो तो खाताय लाखांनी करोडांनी भितर घालताय. म्हणजे बाबाची आस्त म्हाकाय वांटो जाय म्हणून लॉयर नोटीस धाडटा. अशें बरी एका मनाची आसली काळजां, एका मनाची आसली कुटुंबां, एका मनाची आसल्यो ती सगळी मनस्थिती सगळी बिगडटा. कित्या खातीर आस्ती खातीर, वांट्या खातीर, जाग्या खातीर. पळया अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें घडटा. पळया आमी खंयच्याक प्रमुख जागो दिता. केका वयचें मरण जालें की मरण जाल्या उपरांत सगळीं दुखाची पेज जेवंक घरा येयलीं, कुटुंबाची मात्र उरलीं पुरा कापी आनी बिस्कीट खावन घरा गेलीं. कळ्ळें की कुटुंबाचें पुरा तांच्या कापी आनी बिस्कीट खावन तांच्या घरा गेलीं. कुटुंबाची मात मरणाच्या घरा आयलीं. कुटुंबाची मात पेज जेवून जाल्या उपरांत अरे मायची चेन म्हाका दी, मायची कंगणां हांवें घाल्लीं म्हाका दी. वांटे काम सुरू केले थंयसर भांगराचे वांटे. कित्याक म्हळ्यार गुंतना संवसारांत ते भांगर ती व्हरतात गी, जागो व्हरतात गी गुंतना. 7व्या दिसाची मीस पर्यंत जावंक सोडिनात. मरण जाल्लेंच वांट्याक देंवतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा पळया संवसारी आस्त बदीक तुमचें जीवन जायना उडास्तोरा. झगडोन काण गेल्लें आस्त, झगडोन काण गेल्लें बदीक, झगडोन काण गेल्लें भांगार तुमचें जिवीत जायना. तें तुमकां करगोंक लायता, तें तुमकां दुखान बडयता, तें तुमकां रडोंक करता, तें तुमकां पाश्चात्ताप बगूंक करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तसले पिशे तुमी जायनाकात, तसले बूत नातले अनपड तुमी जायनाकात. बगर सगळींच्या राजाची दिरवी म्हणूं जाया. कायले सोडदोड करा. आज 1 इंच जागा खातीर सोडदोड करूंक तयार नात. पळया एक म्हाका इल्लीशी वाट जायजे, रिक्षा मात वेता, पिकअप वेची तसली वाट म्हाका जायजे, देखून बाबा 1 पातोर भितर घाल म्हणून आनी एका बाबाक सांगीत जाल्यार ना, बिलकुल घालिना. तूं रिक्षार व्हर, तूं चलोवन व्हर, हांव मात्र मारोग रुंद करिना म्हणलें चिंतपां जायतीं जाणां आसात. एकलो क्रिस्तांव भाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणलो, फादर तुमचे क्रिस्तांव धर्म कितलो बरो, हांव तें बरें ओंपतां. तुमच्या धर्मांत बरी शिकवण आसा, बरी मिसां आसात आनी सगळे संस्कार आसात. भुरग्यांत व्हडा पर्यंत तुमी सगळीं गरजे घेतात. तुमचे खंयचे संभ्रम मिसाच्या बलिदाना मुखार जातात. देवाचें उतर तुमी आयकतात, देवाचें उतर तुमी वाचतात, नियाळ करतात, रेतिरो करतात, मेल्या उपरांत मेल्ल्यांक मिसां दितात न्ही. आनी अपुर्बाय असो संस्कार आसा, पापा निवेदने कुमसारो संस्कार आसा. तुमी फातकां करतात, परत फाटीं येतात, ह्या जाग्यार कुमसार सांगतात, राजी जातात. भारी बरें, कितलो बरो धर्म. पूण तो म्हणलो एक सांगूंक जाय फादर, बेजार करनाकात. तुमच्या धर्मा मदें आसलो इतलो मोसोर झगडें तुमचे मदें, दुसऱ्या मदें न्ही, तुमचे भितर, तुमच्या कुटुंबा भितर, तुमच्या जाग्या खातीर, माडा खातीर, माडये खातीर आसलो इतलो गलाटो, झगडें, राग, मोसोर, कोर्ट केस उरले खंयच्याच धर्मान ना. हांव तें बरोवन दिता म्हणलो. ताका म्हणजे साक्षी आसा म्हणलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें खरें. एक बाबावांची झगडें, एक बाबाचें झगडें
500 जाग्या खातीर 3 माडा खातीर आसलें झगडें पळया तें तालूक कोर्टा वचून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वचून हायकोर्ट वचून सुप्रीम कोर्टाक गेला पळया तांचे मदें केस इत्यर्थ जावंक ना ते माड तिनी गोडगोडो पडोवन मेल्यात ते माडनात थंय तो रूख आसलो थंय कीड गावन मेला कांयच ना थंय जागो मात उरला आनी केस गेल्लो आनी एकलो भावय मरण पावला आतां भुरगीं झुजतात पूण एकामेका मोग ना एकामेका समाधान ना फंक्शनाक आपयनात कार्याक आपयनात एकामेकाची तोंड पळयनात कितें फायदो ह्या संवसारान जिवन संवसारी जिवीत तुवें आपणावन रास्त बदीक आपणावन संवसारी जिवीत सांडून सर्गीचें राज म्हाका जाय पूण हात उबारून बोब बारल्यार जाता जायना तुजे तसलो पिसो दुसरो कोणूच ना सर्गी आसलें दिरवें तुवें संवसारांत आपणावंक जाय बगार सर्गी गेल्या उपरांत आपणावचें न्ही संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या राजाची बुन्याद घाली जाय तुका दिल्ल्या जाणवायन सर्गीचें राज आपणावचे प्रयत्न करी जाय आनी तवळ मात्र तूं सर्गीचें राज आपणावंक सोगतलोय तसलो बुद्धवंत मनीस जातलोय पळय म्हज्या मोगाच्या बाबळीनो एका रायाक भुरगीं नातलीं तो मेल्या उपरांत आपणाच्या जाग्यार कोणें राय जायचें म्हणल्या विशांत ताका खंत आसली देखून हें संविधान ताणें बरयलें आपूण मेल्या उपरांत कोणीय राय जावं येत म्हज्या राज्यांतलो कोणीय राय जावं येत कोणीय पयलो येता ताका पाठार बसय जाय पूण ताचे कारभार 2 वर्सांक मात्र आसा जाय ताचे राजपणाचे कारभार फकत 2 वर्सांक मात्र आसा जाय उपरांत 2 वर्सां समतस ताका पाठार तो सकयल दवय जाय आनी लागशिल्ल्या एका द्विपाक ताका खान उडय जाय व्हरून उडय जाय थंय विकाळ सोरपांनी आनी भिरांकूळ मन जातींनी ताका ग्रासून खायचे तसली शिक्षा ताका दिवचे म्हणून संविधानांत ताणें बरयलें राय मेलो आनी एकलो मनीस आयलो आनी म्हणालो हांव राय जाता फाटार बसलेल्या सुरवेक ताका बारी खुशी राय जाला न्ही मुस्तायकी आनी पुरा बारी खुशी आनी थोडे दीस गेले 6 म्हयने जाले आनी ताका भिरांत उठली आनी म्हाका 1.5 वर्स उरलें मात्र म्हणून 1 वर्स जालें ताणें रडोवंक सुरू केलें खाव जेवंक सुरू केलें जेवचें उणें करूंक सुरू केलें 1.5 वर्स जालें राय सगळो कंगल जालो आनी 2 वर्सां लागीं जाताना तो सगळो भिरांतीन भरलो ताका वोंड पटा वयलो सकयल दवयलो आनी त्या द्विपांत उडयलो आनी विकाळ मन जातींनी ग्रासून ताका केलें ताचे उपरांत कोणूच राय जावंक येवंक ना त्या भिरांतीन कोणूच येवंक ना सुमार तेंप जालो राज्यांत राय ना संदर्भार मंत्री चिंतून आसलो कोण तरी राय जाता कोण ना तो एक भिकारी आयलो मेळ्ळें वस्तूर गेल्लो एक भिकारी आयलो आनी तो म्हणालो मंत्री लागी हांव ह्या राज्याचो एक सांदो हांव राय जाता संविधानांत बरोवन आसा देखून ताका सगळो नाणयलो धुलो ताची मेळी मुस्तायकी काडली रायाची मुस्तायकी बसयली आनी ताका पाठार बसयलो 6 म्हयने गेले 1 वर्स गेलें राय बारी संतोशान आसा उर्बेन आसा 1.5 वर्स गेलें बारी संतोशान आसा आनी बरें उल्हासान आसा हें म्हणटा आसतना मंत्रीक टेन्शन जालें पयलींचो राय कुरको नासलो टेन्शन करनासलो जेवी नासलो कांय नासलो अरुदान करतालो विळाप करतालो आनी वो संतोशान आसा आनी तो आयलो राया लागीं आनी म्हणालो पयलींचो राव अशें आसलो तूं असो आसाय कितें गजाल आनी तो म्हणालो आनीक 6 म्हयने आसात सोंसणिकायन राव उपरांत तुका सांगता आनी अशें पळया म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो 2 वर्सां काबार जालीं राय कांय कंतिश्ट जावंक ना त्या गाडये पाठार तावन देवंक तो आशेलो आनी हें पळोवन मंत्र्यांनी सगळे वीज जाले आनी म्हणाले गया आतां तरी सांग कितें गजल तूं दुखीस्त नाय तो म्हणालो तुमी म्हाका हांगातान पाठार तावन देवयतल्यात हांव देंवतलो तुमी म्हाका त्या द्विपाक धाडटल्यात हांव येतलो पण त्या द्विपांत तुमी आतां वचून पळयशात जाल्यार एकच एक जीव धाडना एकच एक मन जात ना एकच एक रान ना सगळें काडना थंयसर हांवें बांदपाक गेल्यांत थंयसर बिजनेस गेला थंयसर शॉपांक गेल्यांत मार्केट केल्या लोकांक शिफ्ट केलां आनी थंयसर वेतलो मरा पर्यंत हांव थंय राय जावन म्हजी राजवडकी चलयतलो ही बुदवंत काय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो संवसारांत आसतना रडोवन आशेन नाशोन स्वार्थान मसरान जिवीत सरोन आमी मरोन त्या बिवकुऱ्या राया बरी बूद नातलेल्या राया बरी दीस काडचे न्ही बगार पळया तो एक भिकारी जाल्यारी
बऱ्या चिंतपान बुद्वंत काय न्ही येवनो फुडल्या राजा विशान चिंतवनो सर्गीच्या राजाची बुन्याद घालच्या व्यक्ती बरी आमी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो बापूरबायाचें 80 वपार जेजू सांगता एका पिशाची वपार ग्रेस्त पिशाची वपार जायतें पिकलें जायतें केलें जायतें जालें पडलीं सगळीं पोरणी तुपींक खाण उडयलीं नवी तुपी बांदलीं जायतें भरलें आनी संतोश पावलो तो खापये गम्मत मार आयच्या दिसा तुका हार्ट अटॅक जावचें आसा आयच्या दिसा तुका हार्ट अटॅक जावचें आसा तूं मोरसो आसाय कोणाचें जातलें सगळें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां संवसारी जिवितांत देवान बुद्वंतकाय दिल्या ती बुद्वंतकाय संवसारी गिरेस्तकाय आपणावच्याक न्ही बघा सर्गीची गिरेस्तकाय आपणावच्याक म्हणलें सदां मानून घेवंक जाय एकलो मनीस सदां हांवें देवा लागीं मागतालो गे देवा म्हाका एक 2 एकरे जागो दिलो जाल्यार 2 एकरे जागो दिलो जाल्यार कितलो उपकार आसलो हांव 3 सेंट जाग्यांत कश्टांनी दीस काडनासा 2 कळ्यांची झाडां जावंक सुमेत म्हाका सुवात ना म्हज्या शेजारा ताका एक एकरो जागो आसा कांयले माड आसात कांयली माडी आसा कांयली फुलांची झाडां आसात दिसपट तो ग्रास काडटा म्हाका एक इल्लोसो जागो मेळ्ळेशें कर आनी देव ताका बिरमत पावलो देव ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जायत तुका 2 एकरेनी कितलो जाय तितलो जागो तुका दिता एक काम कर सकाळीं उठून तुवें मेटां काडी जाय मेटां काडी जाय कितलीं मेटां काडटाय मिट्टी कितलीं मेटां काडटाय तितली आस्त तुजी जातली म्हाका भारी खुशी जाली देखून ताणें सकाळीं उठून पूण देवान सांगलें सांजेर 6 वरां भितर तुवें पाटी घराक पावचें सांजेर 6 वरां भितर तूं घरा पाटी पावचें आनी म्हाका भारी खुशी जाली देखून वो उठलो सकाळीं घट्ट ब्रेकफास्ट आनी परत केलें उदक पियेलो आनी चलोवंक सुरू केलें चलतना ताका आयडिया आयली सल्ल्यार जागो उणें मेळत न्ही धांवया म्हूण धांवलो फास्ट धांवलोत आनी धांवन पळयतना कितलीं वरां 3 जाल्यांत सकाळीं 6 वरां धांवूंक सुरू केल्लें 2 वरां 3 वरां मातसो धांवलात तो आनी 3 घंटे मात उरल्यात पाटी येयचे पाटी पावचें न्ही इल्लो रावता खंय इल्ली उदक पियेता इल्लो सुशेग येता परतून धांवंक सुरू करता धांवन येता फाटी पावल्यार मात तितलेच पूर आसता ताका मेळटा आनी फाटी धांवन येता आसतना सोंक खाली 3 मिनटां आसात आनी कितें 1 किलोमिटर आसा धांवन येता आनी ताच्या घरा बागलाड येताना घरा बागलाड गेटी कडेन येताना अमतेंत पडोवन रगत हुंकून काळीज फुटोवन मरता कितें फायदो 4 मिनटां काडन सुशेगान मेळ्ळेली आस्त पुरो म्हूण रावलो जाल्यार बरें जियेत आसलो न्ही कसलो पिसो पड्यात संवसारी जिवितांत आमी तसले पिशे जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवचे पिशे जाय नजो बगर सर्गीच्या राजा फाटल्यान धांवचे आमी खरे बुद्वंत मनीस जावंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रवया त्रिएक देवते आसलो आमचो भाव दुसऱ्या सगळीं सांगता एकाच देवा सत मानता सर्गांनी पृथ्वीसो दिसत्या आनी अदिसत्या वस्तूंसो रचणार आनीक असमियाक जेजू क्रिस्त सत मानता देवा सुकल स्फूर्त सर्कळ आदी बाबा तान सलमला देवातोन देव उजवाडातोन उजवाड खरे देवातोन उपसल्लो करो दी तो देवातोन सलमला तगर संगना बाबा जे सई बसू ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी सोमचे सोडून हे बसोत सरकार देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं हांव कर्मेची उदरींत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पॉन्सिबिलात काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सुचलें आनी ताका निग पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सुल्लो आनी बाबाच्या उजव्या बसला चिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रजवडक एक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वराने जीवदाता तो बापा निबुता तान निपसला बापा निबुता बराबर तकै समसर को नमस्कार आणि महिमा पावो देवरी वितवलेलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मनितांवर स्थापलेले सभे सत्मानता पत्क्यांचे भक्षण कधीरिक पवित्र स्नाना समून मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणात आणि ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन हेच विश्वासाने बवरतान आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयांतळ आमी समर्पण दिवया बापा पोयसेवेच्या मणियारांचे त्यागाचे समर्पित जिवितस सर लोकांक संवसारी संगतीच्या व्यर्थपणा विशीं एक उत्तम शिकोण जायशे आनी अशें हेरांक बरी देख जायशे कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आय संवसारांतल्या सर ग्रेस्त राष्ट्रांनी देवान तांकां दिल्ली ती ग्रेस्तकाय देवाचे देणे म्हूण मानून घेवन गरजेवन दुबल्या राष्ट्रा सुवे वांटून घेवंक
राष्ट्राच्या मुखेल्यांक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबान खंयचोच भेदभाव नासतना सर्वां एकच देवाची भुरगीं म्हणलो मनोभाव उदेवन सर कुटुंबांनी माये मोगाचें वातावरण आनी सेवेचो मनोभाव रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे निमती कश्टतल्यांक तशेंच उत्तर प्रदेशांक मतीक समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. अपस्वार्थाक बली जावन आपल्याच भावा भयणीक तिरस्कार करून शेजाऱ्यांतय आनी देवातय निर्लक्ष दाखोवच्या सर आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी निस्वार्थी मोग वांटून घेवचो मनोभाव आनी पेलें तें हुस्को उपजशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवंकरिस्ताचे वेदी बोवारी आजार जाल्ले आमी सोमेस्तांनी आमच्या जलत्या जिवितांत आमचे लागीं आशिल्ली ग्रेस्तकाय एकामेका वांटून घेवंक आनी देवा मुखार ग्रेस्त जावंक आनी क्रिस्ताचे खरे पटल्या वदर जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे देगडी पडदोळे तांपी आमच्याच कसके सांग खातीर मागया. देवतीन जाल्यार म्हज्या मायच्या आत्म्या खातीर मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संध्या खातीर मागया. सर्गीच्या भोव मुखार बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयनार आमी आसांव. तुवें आमकां जाणवायन बरलां गिन्यान बरलें. ही जाणवाय सर्गीचेर आज आपणावचे दिशेन वापरूंक जाय अशी कृपे देणी आमकां बाबा कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. भाव बहिणीनं म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सद्बुद वेदा देवा पमंत असलें जावं म्हूण मागाती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी आमच्या सेवेच्या अदवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बाबा प्रसन्न जावन देणी तूं पवित्र कर. आमी तुका आतां भेटयता ते बले वरवीं आमीच तुका सदां भेटयलेलें बलिदान जावं निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे समय आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हीच तुजो मोग आमी भोगता. बगर ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुठू भोगूंक आमी बळवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजपांच्या पदवेची दिनवासी काळजान
आमी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्व तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमतां भाव भयणीनो. सर्गीच्या राजाची निर्वी पुनवच्या देशेन मेटां काडूंक येजूच्या कुडी रक्ताची कुरपा मागया. बापा करूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशीने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत निसमीस मनशां बसोत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारक सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी आजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगत येदंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या माय संगती तिसपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणां सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन दवरनो देवान दिल्ले सण वायन सर्गीचें राज सोडूंक प्रयत्न करच्याक मेटां काडूंक देवा समयान शिकलेलें मागणें आतां आमी सांगाता मागया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी श्रीकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शितां तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. दयेकुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी.
सर्गींचे भगने आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवुशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकान ते सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार सोटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदत्ता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राज वर्सला येताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी तोरी सर्वच्या कोटापर्यंत सर्वैनतलो म्हाका निवाद सदां तुजी आज्ञापण म्हाका आदार दी आनी तुज्या वळखलो सरून केदीस म्हाका निर्मी नाकास पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शिडी मसमेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसार येयली देवान दिले जाणवायन सर्गीचे राज आपणावंकू ह्या दिशेन वावरोवंकू आमकां आपणे दितात ती शिडीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजा राव तूं मोच्या बर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव मोचे सांगाता स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजा राव तूं मोच्या बर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता स्वीकार करू या काळजान मोच्या अत्रेगान रक्ता सोम्या तुका काळजान तू ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी बरदया स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजा राव तूं मोच्या बर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमुगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायन भरलें सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुमी जाणांत म्हजी आवय आयच्या सकाळीं देवातीन जाली सकाळीं 6 वरार म्हाका दाक्तेराचें फोन आयिल्लें माई मस्तू गडीस आसा क्रिटिकल आसा रेस्पॉन्ड करते ना एक येताय गे म्हणून आनी हांव बैसरतलो परत पण आयलें तेचें ऑलमोस्ट जालें म्हणून तशें एक 6:45 वरार वा 6:30 6:45 वरार तेचो प्राण गेलो कालच्या दिसा हांव गेल्लो म्हणल्यार हांकू म्हजो आदर म्हणाली पुता तूं हांगाच राव वचनाका म्हाका बेन दिसता तूं हांगा रावल्यार हांव बरी जाता राव पुता म्हणून हात धर नासली ICUंत म्हाका सोडी नासली म्हाका ताण लागल्या पुता म्हणाली इल्लेशें उदक दिलें हांवें चड उदक दिवंक नासतलें तिका दिवंक पूण जाल्यार इल्लें उदक दिलें म्हणाली तूं हांगा राव धाकटेर आयलो आनी म्हणाली येन्ना मागे उरकुलू म्हणाली पूण आमकां सोडून गेली ती म्हणजे मुखाच्या बाबडीनो आमच्या कुटुंबांत एक मात्र मलगडी मनीस आसली
आता ती गेली मांत मलगाडी कोणून नात सगळी एक तकली गेली. तशें म्हणटा आसतना तुमी आमच्या खातीर मागूंक जाय. प्रती रितीन ह्या सकांक आवय म्हळ्यार प्राण, कित्याक म्हळ्यार दुसरें कोणूच नात आमकां. मागीर कडेन वचून इल्लें बसूंक उलोवंक जातालें, मागीर त्या तेल घालताली, पुसताली, मोकरताली. आतां ना. तशें म्हणटा आसतना आमकां एक आतां नातले बरीच आसा. आमचें दूख व्यक्त करूंक जायना आमकां, कित्याक म्हळ्यार आमची जबाबदारी आसा. जबाबदारी सांगता हें दूख सोंसून व्हरची कृपा फाव जावं दी म्हणून तुमी म्हजे खातीर मागा, म्हज्या कुटुंबा खातीर मागा, म्हज्या धाकटू खातीर मागा. पाप तो मस्त रडोन आसा काल तो, कित्याक म्हळ्यार तो मस्त तेंप मांयक तो पळोवन नासलो. मांयच्या सकयल न्हिदोन नासलो तन्नीर. मांय घडी घडी उठ्ठाना तो उठ्ठालो. मागीर कितें म्हळ्यार पाटी उलय नासलो, मस्त मोकरतलो. आज काल तो आज मस्त रडोन आसा, ताजी बिरमो दिसता. एकलोच जालो न्ही तो, कोणी नात. तशें म्हणटा आसतना ताचे बसून ती मागा म्हणून विनंती करता. आमचे वचून मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. आनी अशें खंडीत दूख सगळ्यांक भोगता वेगळ्यासर आसा. कितें जावन दी सोमी आमकां बुजोवन दितलो म्हणल्यार पातयेनी आसा, देखून तुमी मागा, आमी तुमचे खातीर मागता. परत तुमकां समी दिसता. देव बरें करूं. उबी रावया, समी असो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार. हांव विसरलो म्हज्या मांयच्या मरणाची रीत येवच्या आयतारा 10 तारीखेर सांजेर 3:30 घरा काडूंक आनी 4 वरांर इगर्जी आसतली. तुमकां सगळ्यांक स्वागत. प्रजांची शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या संगता, आता आनी सदा. विक्टरी आसा या देश, वावराडी पूण थोडेच. माग्या आमी दुनिया लागी, धाडच्या क्रिस्ताची करेच. माग्या आमी दुनिया लागी, धाडच्या क्रिस्ताची करेच. प्रजांची शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या संगता, आता आनी सदा. मोगाळ पुत सुवे अवघार मोरे आशीर्वादी नमान बळोक जेजू आशीर्वाद दिया. रोजारी सैबिनी सगळी सांगता मगीन क्रिस्तुचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या खातीर मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता. मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार. फादर मेलवीन हांव तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस. तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून
हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी